कशें जाल्लें तुमचें वोटींग? हांव शंकर कवठणकर आसा आनी हांव टोटली ब्लायंड आसा। आयज हांव हांगासर वोट करपाक येयलो आनी तेंचे वोट करूंक वयतलो जाल्यार तेजे कडेन ब्रेल लिपी मागली। भितर तेंचे कडेन ब्रेल लिपी ना, ते प्रोवायड करूंक तेंचे कडेन प्रोविजन ना ब्रेल लिपीचे। कित्याक तेंच्यांनी सांगलां ते पंचायत राज कायदो आसा पळय, एक्ट आसा, तितून प्रोविजन ना म्हणून। हांव मागतां तितून एमेंडमेंट करून आमकां हें बेगीतले बेगीन ब्रेल लिपी ब्लायंडांक, भाव भयणांक, सगल्यांक गोंयच्या जावं आख्ख्या इंडियेच्या प्रोविजन करून दिवचें की ब्रेल लिपी आनी आमी इंडिपेंडंट वचून वोट करपाचें म्हणून भितर। कित्याक आतां म्हाका कंपेनियन घेवन ते फॉर्मेलिटीज करून खूब टायम गेलो आनी ते फॉर्मेलिटीज केल्या उपरांत कंपेनियनान म्हाजें वोट मारलो। मागीर तितून कितें सिक्रेसी उरना आनी हो आमकां फंडामेंटल रायट आसा, कॉन्स्टिट्युशनल रायट दिल्लो आसा वोट करपाक, आनी तो आमी इंडिविज्युअल वचून करपाक शकताले। आतां पार्लमेंट इलेक्शन जालें, असेंब्ली इलेक्शन जालें, तितून आमी इंडिपेंडंट वचून वोट करून येताले। आतां ह्या फावटी म्हाका पंचायत इलेक्शनाक अशें जालें की त्रास जालो की म्हाका कंपेनियन घेवन फॉर्मेलिटीज करून वोट करचें पडलें। हांव मागता सरकारा कडेन, आनी सरकार आमच्या डिजेबलांक लागून खूब सेन्सिटीव आसा आनी प्लस तो आमकां डिजेबल फ्रेंडली आसा। हांव सरकारा कडेन मागता कितें बेगीतले बेगीन एमेंडमेंट हाडून आमकां हें प्रोविजन करून दिवचें जे आमी इंडिपेंडंटली वोट करूंक शकतले सगळे। आमी गोंयचेच न्हू, आख्खे इंडियेचे भाव भयण सगळे आसा पळय, आमी ते ब्लायंड आसा, तांकां एक बरें एक सुविधा जातली आनी अशें आमकां त्रास जावचे ना। आनी हांव इलेक्शन कमिशनरा कडेन मागता की हेच्या फुडें आमकां त्रास जावंक जायना म्हणून तुमी कितें तरी एक एक्शन घेवन हें बेगीतले बेगीन करून घेवचें म्हणून। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.